नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. मेजर ब्रेकिंग न्यूज आसा आज आनी त्यो सगळ्यो घेवन आमी तुमचे म्हऱ्यान आयल्यात. आनी जे गेस्ट आमकां जॉइन जातात आज ते गोंय राज्याचे वीज मंत्री पर्यावरण मंत्री निलेश बाब काब्राल. बिफोर आय गो टू हिम आनी कोळशाच्या प्रश्नाचेर तांणी जी आज कांय मेजर अनाउन्समेंट्स केल्यात. बिफोर वी गो देयर टू मेजर अनाउन्समेंट जाचे कडेन आमी आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा बरोबर चर्चा करतले. कांय वेळा पूर्वी मुख्यमंत्र्यान आमच्या कॅमेऱ्या मुखार येवन केल्ल्यो दोन अनाउन्समेंट. पयली 10वी आणि 12वी ही दोन क्लासेस 21 नोव्हेंबरा सावन दिवाळीची सुटी सोंपतकीर सुरू करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. नंबर 1. दुसरी IIT मेळावलीच करपाचेर आपूण ठाम आसा अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट विधान केलां. ह्यो दोन ब्रेकिंग न्यूज आसात. हांव एक गजाल करता, तुमी हे लायव्ह जर फेसबुकार पळयतात जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें आमचो पोल ओपन जाला ऑन वेदर 10th if you are a parent of a standard 10th or standard 12th going student, are you comfortable sending your child to the school? हो पोल फुडल्या अर्दवरा खातीर चालू उरतलो. हो प्रोग्राम सोंपता तेन्ना आमी त्या पोलाचे रिजल्ट्स डिक्लेअर करतले. टेल अस whether you are comfortable sending your child to the school. The poll is open. If you are watching this on Facebook, you can go and you can vote. हांव सगळ्यात पयलीं वता गोंय राज्याचे वीज मंत्री पर्यावरण मंत्री निलेश बाब काब्राल. निलेश बाब, वेलकम टू द शो. थँक्यू. तुम्ही प्रोटेस्ट पहिले चांद्राचे, कितें दिसलें प्रोटेस्ट पळयतकीर? प्रोटेस्ट पळोवपाक कितें दिसप, प्रोटेस्ट येवप न्ही हें म्हाकाय दिसता. पूण जशें हांवें सांगलां आतां दनपारां प्रेसा भितर जे गोश्टी हांवें सांगलेल्यो आसा इज व्हेरी क्लियर. दोन गोश्टी आसा की प्रोटेस्ट जावपाक जाय वा जावपाक ना इज अ डिफरंट इशू. पूण प्रोटेस्ट कित्याक लागून जालो? कोळशा लागून जालो. कित्याक थंय ऑलरेडी हे मतदारसंघांनी, म्हाजे मतदारसंघ उकोडली 2 वर्सां जालीं, 2.5 वर्सां जालीं ते काम ऑफ डबल ट्रॅकिंगेचें काम चालू आसा. सो आतां लोकांक जे कोळसो ना हो विशय हांव पयलींच्यान सांगता. आतां खंय तरी ठामपणांनी स्टेटमेंट जो आज करपाक जाय तो ऑनरेबल सीएमा कडेन आमी डिस्कस केला आनी त्यो गोश्टी करपाक जाय. त्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी वी वील कम विथ टोटल म्हणजे एक तरी करेक्ट म्हणटा 100% that whatever we say should be proved not only when we are there, even if tomorrow whatever reasons we are not there, but one letter will be there which will show that this much quantity only will come and not what was projected in some consultant कोणे तरी पोटाचो केल्लो आनी ते कन्सल्टंटान खंय तरी 54 मिलियन टन 185 मिलियन टन हो जावचो ना हो विशय आमी फुडें व्हरतले. निलेश बाब, एक गजाल लोकांत तकल्या एक दुबाव सामको स्पश्ट आसा किंवा जो रिपोर्ट तुमच्या केंद्र सरकारान केला सागरमाला प्रोजेक्टाच्या अंडर, दॅट शोज सम डिझास्ट्रस फिगर्स बाय 2035. अशी परिस्थिती भितर लोकांनी कसो विश्वास दवरचो की तुम्ही जी गजाल सांगतात ती तशीच जातली म्हणून? ते सांगता न्ही, हांव पोत्तून सांगता. तुवें म्हाका ऑलरेडी कवर केला पूण हांव पोत्तून सांगता. सी, ज्यो गोश्टी सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 वॉल्युम्स ऑफ सागरमाला, इट इज ऑलरेडी ऑन द वेबसाइट ऑफ द पोर्ट्स. जाय तेका कोणाक मेळटा. देयर इज नथिंग टू बी हायड. आतां हे कोणें केल्लें? हे सेंट्रल पोर्ट्स मिनिस्टरांनी, शिपिंग मिनिस्टरांनी केल्लें. इट वॉज अ प्रोजेक्ट कंसल्टंट अपॉइंटेड टू सी की खंय तरी जे पोर्ट जे गोंया देशा भितर आहा तेच्या मॅक्झिमम आउटपूट कितलो मेळटलो हो विशय थंय आशिल्लो. आनी कन्सल्टंट ऑटोमॅटिकली जे गोश्टी करूंक शकतले, करूंक आसतले, करतले, हे सगळे गोश्टी ते सांगता. आतां जशें हांवें पयलीं सांगलां की कोण जर म्हाजे आतां एग्जाम्पल हांव एक खंय तरी घर बांदता, हांव कन्सल्टंट अपॉइंट करता, आर्किटेक्ट अपॉइंट करता. तो म्हाका सांगतलो इतले व्हडले करपाक जाय, ते फाल्यां म्हाका पचता वा ना पचता, हो करपाचें आहा ना करपाचें, तेका कशें कमी करप तें हांवें करप न्ही. सो ऑलरेडी हांवें ऑर्डरूय प्रेस करताना दाखयला. म्हाका आय हॅव गॉट अ कॉपी ऑफ अ लेटर which says that this thing is not viable and this is not viable, which is already sent to the shipping ministry. So we will go to shipping ministry and we will say, declare it from the shipping ministry that whatever is not viable is cancelled. And then in Goa, port of Mormugao, only so much because existing 12-12.5 million ton येता सद्याक जो कोळसो. You cannot stop that. So more than that जे प्रोजेक्शन दाखयल्ली आसा ही येवची ना हे आमी करून घेतले अशें म्हाका ताणपणांनी, म्हाका म्हाज्या सीएमाचेर विश्वास आसा, म्हाजे आमचे भाजपाचे लिडरशिपाचेर विश्वास आसा, आपणाचे जे सेंट्रल लिडरशिपाचेर विश्वास आसा. गोंयान आमकां नाकाच पयलींच्यान. सो हो
ल्हानपणांनी रिकॉर्डेड लेटर हाडटले ना फाल्यां म्हणटले हे तोंडान सांगता हे फाल्यां आसतले नासतले वी आर शुअर तुमच्याच खातीर बरें लेटर हाडल्यार कारण लोक फाल्यां तुमकां धरतले लेटर ना जाल्यार खरंच आता आमी उलयना न्ही सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट ऑलरेडी आय सेड दॅट MPD has written to the shipping ministry and we will follow up and get it in the next 10-15 days that this is what coal will come to MPD. Other activities, any other activities is welcome but not other than coal. तुम्ही एक गजालाच क्लियर सांगतात की कोळशाची येरादारी आणि कोळशाचे हँडलिंग सद्याक जितले जाता ताज्या की चड जावपाक तुम्ही दिवचे नात ना तो कितलो क्वांटिटी तुका 10-15 दिसांनी सारखे विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स वी विल ब्रिंग इट टू बट इट विल नॉट बी जे 55 मिलियन टन आणि 138 मिलियन टन जे ते कन्सर्न दाखयला पळय ते आसूंक शकना बिकॉज एक गजाल लोकांक कळपा खातीर की सरकाराचोय व्ह्यू हो लोकांच्या व्ह्यूआ भशेनूच आसा की गोंयांत कोळसो नाका आसा तितलोच कितें करपाचे कारण आसा त्यो गजाली बंद केल्यार कितें घडटण जाता तें आमी पळयलां आणि कोल हँडलिंग गोंयाक वाडोवचे न्ही इज वॉट गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग पयलींच्यान आसा आतां न्ही हे सांगता म्हणना पयलींच्यान स्टँड आसा आनी आतां कितें आसा वी आर अवेअर ऑफ वॉट इज हॅपनिंग आणि आवर स्टँड इज व्हेरी क्लियर फ्रॉम बिगिनिंग आनी आतां कितें तरी तांकां ते मागीर म्हणटा न्ही दाखयल्या डॉक्युमेंट दाखयता न्ही तसले आमी आतां डॉक्युमेंट दाखोवपा लागतले ते दिसता म्हाका डॉक्युमेंट दाखयतकीर लोकांचो विश्वास इल्लो चड बसता एक गजाल निलेश लोकांच्या तकल्या भितर दुबाव कितें आसता सांगता आतां अदानी जावं किंवा जिंदाल जावं जेन्ना तांचो सेस जो आसा तो सेसच पे करपाक जेन्ना ते सरकाराक कोर्टात वचून चॅलेंज करतात की तुमकां अधिकारच ना आमचेर सेस लादपाचो म्हणून तेन्ना मागीर लोकांच्या मनाक दुबाव येता की हांकां हँडल कशें करतले येदी व्हडल्या कंपन्यांक तुमचें मत कितें सेस ते सांगता तुका खबर आसा ना तुका उदास करून दिता जेन्ना इलेक्ट्रीक ड्युटी लायली ती सेसूच तेन्ना कोर्टानूय गेल्ले जे खुबशे लोक कोर्टान गेल्ले हायकोर्टान ऑर्डर भायर मारली आनी तेणें सांगलें द गव्हर्नमेंट हॅज गॉट अ रायट सो वी हॅव गॉट अ रायट टू पुट सेस आनी वी विल गेट द मनी इफ दे कॅन ओनली डिले टायम बट वी विल गेट इट वॉट एवर इट इज 2 rupees or 3 rupees per ton we will get it so see everybody is free no we are in democracy everybody has a right to approach any court and do whatever they want but I give you example of electricity duty cess when it was imposed people went to court but what court said that the government has the right so we will await the decision and they will also pay it that is very simple तुम्ही म्हणतात की फाल्यां ह्या कंपन्यांनी जर अशी कडेन सरकाराकच पे करपाक जर फाटीफुडी केले सरकार बागोवचो ना एब्सोल्युटली ना एब्सोल्युटली बागोवपाक जाय अरे गोंयचे पळय हांवें खुबशी गोश्टी आतां कित्याक हो जो टॉपीक आसा दुसरे भशेन वयचो न्ही म्हण हांव चड उलयना मागीर हो जेन्ना टॉपीक डायरावन जाता पळय तुजे वांगडा बसता आनी खुबशी गोश्टी आनी सांगता आतां कितें जाता चर्चा हो कोलाचे आसा हो कोलाचे चर्चा करपाचो विशय आसा पळय तेजेर उलया बघा निलेश बाब फायनल बिफोर आय लेट यू गो एक गजाल सांगात की तुमकां दिसना की डबल ट्रॅकिंग जावं हायवेचें एक्सपान्शन जावं आनी पावराचें हांचो मेन उद्देश कन्सिडरिंग दॅट सागरमालाचें प्रोजेक्शन आशिल्लें आज गोंय सरकार म्हणटा की बाबा आसा तितले पुरो लोक म्हणटात की बाबा हें आमकां नाका बट डोंट यू एग्री दॅट द बेसिक मोटीव behind mooting these proposals was that projection in Sagarmala? Who is told you? I don't know. How you assume it? I don't know. But I can say that it was not that. I'm Putul Sangta. We cannot have a developing nation tag continuously for next 100 years. We should be in a developed nation. What are these 3 projects? The first project is double tracking. अख्ख्या डेव्हलप नेशनान 2 ट्रॅका आसा एक येवपाक वचपाक ट्रेन सो वॉट इज रॉंग आनी बरें वॉट इज हॅपन इट इज नॉट ओनली इन दीस सेक्टर इन ऑल द सेक्टर्स इन इंडिया देर इज दिस मुवमेंट ऑफ मेकिंग डबल ट्रॅकिंग सो इंडिया हॅज टू हॅव डबल ट्रॅक सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट दुसरो पार्ट जो आसा 4 लेन रोड तो तुवें म्हणटा तो आनी 10 वर्सां लागतलो जावपाक 10-12 वर्सां जातलो लागतलो तेका आतां तूं हनुमणाच्यान वयता जाल्यार यू विल फायंड दॅट द रोड इज सो डेंजरस यू कांट फायंड दीस सो द क्वेश्चन ऑफ दॅट इज नॉट देयर सो वॉट इज हॅपनिंग इज 4 lane road is required, so it is part of developing of the nation. तिसरी गोष्ट इलेक्ट्रिसिटी सांगला पयर कोण तरी एक पार्टीचो नांव घेना म्हजेर व्हाईट पेपराचेर कमेंट करपाक लागलो आनी सांगपाक लागलो की हांवें खंय कितें सांगलां तें रॉंग सांगलां अरे
हे जे पार्टीचे स्पोक्समन आसा पळय कोणू सांगतलो बारीक भुरगो सांगतलो एक इंडस्ट्रीच्या सायडीन आसा आनी एक म्हजें घर आसा लायट कोण चड वापरता आय हॅव नेवर गिवन पॉवर कन्झम्पशन आय सेड द इन्क्रीज इन कन्झ्युमर म्हजो व्हाईट पेपर माझ्याकडे अजून आसा लेट हिम कम अँड शो इट टू मी व्हॉट आय सेड कन्झम्पशन द कन्झ्युमर्स आर इन्क्रीजिंग 5% ओव्हर द लास्ट इयर इंडस्ट्री ऑल्सो विल कम इन इट अरे गोंयांत जर इंडस्ट्री येना आमचे भुरगे शिकता ते खंय वचपाचे ना तशी निलेश बाब बिकॉज यू टच दॅट इश्यू लेट अस सेटल इट वन्स अँड फॉर ऑल तांचो जो आर्ग्युमेंट आशिल्लो वॉज अ व्हेरी सिंपल आर्ग्युमेंट की तुम्ही JERC मुखार जो पेपर सबमिट केला थंय तुम्ही म्हणटात की 66% इज इंडस्ट्रियल कमर्शियल कन्झम्पशन आणि 34% इज डोमेस्टिक वेर एज तुमचो व्हाईट पेपर म्हणटा की डोमेस्टिक कन्झम्पशन इज डबल ऑफ दॅट ऑफ इंडस्ट्रियल व्हॉट इज द डिस्क्रिपन्सी इन दिस काइंडली एक्सप्लेन It is very simple. I will bring the white paper and show it to you. The idea behind this is very simple. What is that? It is that we have shown an increase on consumers. Consumption is always 60%. आणि जे हे इंडस्ट्री 60% कंझ्युम करता 6 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया म्हणून कंझ्युम करता म्हणून आम्ही 1 रुपया 40 पैसे लाईट गोंयांत दिवंक शकता आज हे इंडस्ट्री फुडें सरल्या की आम्ही सोलर आम्ही जे आज ग्रीन एनर्जी ते घालपाक डे पॉवर पॉवर तो आसा captive power is only is up to their factory. We have agreed to that within the factory what they are doing we have allowed captive power, but people are there to supply at 3 rupees and 2 rupees 80 paisa on long term 25 years for them on green energy because they will consume electricity in the daytime and we will have to supply them at night time. मागीर ते 100 रुपया जे ते दिता ते मागीर आमची डे पॉवर घेना जाल्यार 1 रुपया 40 पैशांनी आमी लायट कशी दितले सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दॅट. So what I have to say is very clear that industry we are lucky that in the state of Goa the consumption of industry is 60%, but many other states outside Goa agriculture connections are more than 30-40% consumption, which is a loss to the exchequer because they have to be subsidized or they have to be given less tariff. This is happening in all other states except Goa. In the Goa, agriculture consumption is hardly 2% of the consumption or 3% of the consumption. So industry is required, that is one part, is for the people. What I said of the consumption, if there is another way of debate, you can sit with me. I will explain to you each and every point of my white paper. निलेश बाब, before I let you go, तुम्ही सरकाराच्या वतीच्यान गोंयकाराक एक आश्वासन दिवपाक शकतात की हे जे प्रोजेक्ट्स आसात कारण गोंयकारांची सादी गजाल आसा हांव जे एज्युकेशन लीड करता तांचे कडेन सुद्दां उलयलो ताणी कॅप्टन विरियातो पुट इट इन अ व्हेरी नायस मॅनर. ही सेड की आमची इतली दशकां आमी गोंयकार मायनिंग आणि टुरिझम ह्या दोन गजालींचेर अवलंबून आशिल्ले आणि वी वेर विथ हायेस्ट GDP आमचे पर कॅपिटा इन्कम हायेस्ट आशिल्ले. अशे परिस्थिती भितर ते सोडून कोला सारख्या हाजी फाटल्यान आमी धांवची न्ही रादर देन आमी ज्या गजालींचेर इतली व्हडली जाल्यात त्या गजालीक धरून रावया आनी त्यो सांबाळून चलोवया. You agree with this point of view? See, I don't know what he said to you and what you are saying is okay. But किती असं economics are what? आज जसे देशा भितर कोरोना व्हायरस जालो ट्युरिझम फाल्यां बंद पडले आता हे ट्युरिस्ट गोंयान येतले ओ ना येतले कोणाक खबर. We should find new means, but not coal. I am with you on coal. That we should not see that coal in MPT does not exceed a certain limit. Not 54 million ton, what not 138 million. I am with you. But you say that other products should not come. There should not be other economic activity. आता पळय मायनिंग बंद केले तुवें पळयलां बरें परिस्थिती कितें जाल्या ती लोकांची हाव द थिंग्स हॅव हॅपन्ड आनी टॅक्निकल रिजनां बंद केल्लें आसा परतून सांगता जो पळय एनवायरमेंट सेंटर पळय व्हडलो तो टॅक्निकल रिजनान बंद करून उडयला मायनिंग देशभर सगळ्याक सेकंड हँड जाला फक्त गोंयानूच एक जावना. आज जर हे गोंयान मायनिंग चालू जाल्यार कोल आनी खंयच येवपाचो कुठून एक्टिविटी जावपाक नाशिल्ली. So this is all. So that's why I don't want to comment. Last maga Nilesh bhai sangat. Last maga coal should not exceed the quantities what is coming right now. Is I'm on yeah. You are very firm on that. maga last एक गजाल निलेश bhai की MPT चे सद्याक तुमचे जे मेजर पोर्ट्स बिल पास जाला तातूंत भितर जे MPT पावर मेळ्ळ्यात आणि जे ज्युरिस्डिक्शन मेळ्ळा ते पळयतकीर एक गोंयकार म्हण म्हाका तरी भंय दिसता मंत्री म्हण तुमकां चड दिसता आसतलो
Do you agree that such kind of draconian things and powers to a port trust or in a state like Goa is not desirable? See, I have not gone through the full bill. I have not read because subject matter was not taken. I will come back to you on this point. Well, let me go read it. But what if you are saying what you are saying is right, then I absolutely agree with you. There's no doubt about it. But let me Yeah. read it properly first. Let me read it. Please do. Because म्हाका दिसता निलेश बाब तुम्ही अशी मंत्री जे अभ्यासू आणि विरोधक सुद्धा मान्य करतात की तुम्ही अभ्यासू आणि स्पष्ट वक्ती म्हणून त्या खातीर तुमचे कडच्यान अपेक्षा आसा की ह्या बिलाचो एक खोलायेन विचार जातलो आणि अल्टिमेटली गोंय आणि गोंयकारांचे इंटरेस्ट सांबाळून उरचे म्हाका दिसता इतलीच प्रत्येकाची इच्छा. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. थँक्यू. हांव तुमच्यान मुखार आतां 3 हांवें सांगिल्ल्यो मेजर ब्रेकिंग न्यूजात. ही जी चौथी निलेश बाबान सांगली ती की गव्हर्नमेंट इन रायटिंग सेंटरा कडच्यान हाडटा की सद्याक जितले कूल हँडलिंग जाता ताज्या की चड कूल हँडलिंग एमपीटीक जावचें ना. हे इन रायटिंग हाडटा अशें आश्वासन निलेश बाबान दिला. येतलें आणि जेन्ना आमी ते पळयतले तेन्ना आमी खरें मानया. दुसरी ब्रेकिंग न्यूज जी आमी सांगिल्ली 10वी आणि 12वीच्यो क्लासी जाचेर लौकीक आमकां माहिती दितलो. तिसरी ब्रेकिंग न्यूज जी आशिल्ली ती मेळावलीच IIT जातली म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगला. आणि चौथी इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हळ्यार दिगंबर कामत हांकां इल्लीगल मायनिंग केस प्रफुल्ल हेदे इल्लीगल मायनिंग केस ह्या केसींतल्यान डिस्चार्ज केल्यात एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जीस. मुकेश त्यो डिटेल्स घेवन येतलो. खंयच वचनाकात. एका ल्हानशा ब्रेका उपरांत रोखडेच परत येतात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां आयच्या ग्राउंड झिरो भितर. हांव स्ट्रेट अवे वता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्यान. लौकीक तूं आतांच मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. मेजर 2 ब्रेकिंग न्यूज ज्यो आसात ज्यो हांवें 3 सांगितल्यो त्यो तुजे कडेन आसात. वॉट आर द डिटेल्स? मुख्यमंत्र्याचो ओव्हरऑल पॉस्चरिंग कशें आशिल्लें ह्या दोन्ही विशयांचेर आणि डिटेल्स कितें? प्रमोद, सकाळीच मिटिंग झाली. काल जशें सीएमान म्हटलेलें की स्कूल रिओपनिंगाचेर आयज स्टेटमेंट करतलो म्हणून, आणि सकाळी मिटिंग झाली. एज्युकेशन डायरेक्टर इवन गोवा बोर्डाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ते मिटिंगेक सीएम बंगल्यार आसले. पण सकाळी ऑफिसर्स कोण उलोवना आणि फक्त कितें ब्रिफींग आहा ते सीएमूच दितलो म्हणून. सीएम आतां इव्हिनिंग आमकां कमेंट दिला तेजेर, आनी तेणी सांगलां की 10वी आणि 12वीच्यो क्लासी म्हणजे दिवाळीची सुटी आता 9 तारखेच्यान स्टार्ट जातली, ती 20 तारीख पर्यंत चलतली. सो 10वी आणि 12वीची क्लासीस ह्यो दिवाळे उपरांत म्हणजे 21 नोव्हेंबराच्यान सुरू जातल्यो. तेणी म्हटलें की 10वी आणि 12वीक मागीर प्रॅक्टिकलांचे इश्यूज आसतले, सो प्रॅक्टिकलां बी तांकां प्रॅक्टीस करपाक मेळपाक जाय, शिकपाक मेळपाक जाय म्हणून पयलीं तेंचो विचार जाला. फुडलो मागीर हळूहळू करून विचार जातलो म्हटला तेणी. आणि स्कुलांनी जे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, जे अरेंजमेंट करपाक जाय, जे सॅनिटेशन ह्यो सगल्यो गजाली SOP स्कुलांक धाडले गेले वयतले गव्हर्मेंटा कडल्यान. दुसरी प्रमोद, आमी IITचेर विचारलें कित्याक काल आमकां हिंट मेळटाली. काल मायकल लोबोन स्टेटमेंट केल्ले, तेणी सांगलें की सदानंद तानावडे, तेंडुलकर इवन आपल्याक दिसता की IIT शिफ्ट जावंक जाय म्हणून SIT वयल्यान दुसऱ्या खंयच्या सायटीर वचपाक जाय जाल्यार तेजे जे विलेज टायपान बांदपाक सोदता 1+1 ह्या सेटअपान, ते आतां जर हो जागो ना जाल्यार दुसरे कडेन ती वर्टिकल म्हणजे हायटीच्यो बिल्डिंगो बांदून करपाक जाय. म्हणजे आमकां काल संकेत मेळटलो की IITची सायट एक वेळ शिफ्ट जावपाक शकता म्हणून. पण आयज सीएमान परत एकदा स्टेटमेंट केला की गव्हर्नमेंट फर्म IIT थंय मेळावली गुळेली त्याच गांवांत जातली. आणि जंय लोकांची इश्यू आसा म्हणून आपूण पर्सनली वचून फोन येयलो. जागो खूब व्हडलो आहा, देवळाचो सगळो जागो सोडला. थोड्यांचे जे कॅज्यू प्लांटेशन आहा तांकां जाय दुसरे कडेन एकोमोडेट करपाक जाता, दुसरे कडेन कॉम्पेन्सेट करपाक जाता, हे विशय आहा. आणि गव्हर्नमेंट सध्या तरी फॉर्म आहा की IIT हेतूनच जातली म्हणून, मेळावलीच जातली. तिसरो एक विशय आमी ताका विचारलो म्हणून टॉयलेटीचेर पयर जेन्ना 31 तारखेक सीएमान पंचायती बरोबर स्वयंपूर्ण गोवाचेर मिटींग ऑनलायन मिटींग घेतली. थंय ऑफिसर गेल्ले पंचायतींनी. थंय सगळ्यांनी जेन्ना विशय पंचायती उलोवपाक लायले थोड्या, प्रत्येक पंचायतीन टॉयलेटीचो विशय काडलो. सरकारचे 18,000 सुमार टॉयलेटी
दिवपाचे असले म्हणजे तुम्ही पैसे भरून घेतले लोकांकडल्यान, थोड्या कडल्यान 2,000, थोड्या कडल्यान 3,000, थोड्या कडल्यान 4,000 म्हणजे पैसे भरून घेतलेले पण टॉयलेटी अजून पावना. सो ते विषय प्रत्येक पंचायतींतल्यान येवपाक लागले. म्हणून आयज सीएमान परत एक मिटींग कॉल केली टॉयलेटीचोच विशय हँडल करपाक. टॉयलेटीचो आमी पयल्या सरकारान बरी डिसायड केलें बायो टॉयलेट दिवपाचेर, मागीर ते नॉर्मल बायो टॉयलेट परवडच्यो ना, नॉर्मल टॉयलेट करून दिया कॉन्ट्रॅक्टर घेवन. मागीर आतां तेंचो आयज डिसिजन जाला ते अशें जाला की खंयच्या गांवांत जर एक गवण्यांचो ग्रुप एके कडेन येवन वा एक गवणो कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक शकता. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट ते म्हणजे लोकांनी तेजे कडल्यान टॉयलेट बांदून घेवपाची आणि जो खर्च आहा तितून जे कितें गव्हर्नमेंट हरशीं हांगा मोडपाचो आसलो ते त्या गवण्या पर्यंत पावपाचो एमावंट. अशें करून तो म्हणटा की गांवांतल्या लोकांक भायल्या खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम वयचे परस गांवांतल्या लोकांक गवण्याक काम मेळटलें आणि एक स्वयंपूर्ण गोंयाकूच हे जॉयन करपाचें हितूंतल्यान जशें तेंच्यांनी RDAच्या थ्रू तिळारीचो आनी साळावलीचो कालवो क्लीन करून घेतलो लोकल मनशांक हे करून जे भायर पयलीं कॉन्ट्रॅक्टरां वयताले भायले लोक येवन ते काम करताले तेच प्रकारे हेवूय करपाचें. पूण ह्या गजालीक तांकां कॅबिनेट डिसिजन जाय. सो येता ते कॅबिनेटाक ह्यो गजाली अप्रुवला खातीर वयतल्यो. आनी लास्ट एक प्रमोद सांगता GST कलेक्शन ऑक्टोबर म्हयनो सोंपलो. GST कलेक्शन इम्प्रूव जालां पयलीं अशें. जशें सेंटराचे 1,00,000 कोटी क्रॉस जाल्ले फेब्रुवारीचे आतां मेरेन हायस्ट जाल्ले. गोंयचे क्रॉस जावना लास्ट इयर पेक्षा. लास्ट इयर ऑक्टोबरान 163.87 crore आसले ते आतां ह्या ऑक्टोबरान 152.93 crore म्हणजे 7% शॉर्ट लास्ट इयरच्या पेक्षा म्हणजे 10 कोटी कमी 10-11 कोटी सुमार कमी येयल्या लास्ट इयरच्या ऑक्टोबरा पेक्षा. आनी जर आमी एप्रील टू ऑक्टोबर पळयलें जाल्यार सुमार 466 crore शॉर्ट आहा. पर्संटेज वायज पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां जे लास्ट टायम 50% कमी मेळटाले ते आतां आमकां लास्ट इयर पेक्षा 43% शॉर्ट मेळटा. पण म्हयन्याच्या हितून जर जाल्यार इम्प्रूव जाता इल्लें कलेक्शन. आय थिंक थँक्स अ लॉट लौकीक. आमचो पोल चालू आसा एज फार एज द स्कूल इज कन्सर्न. तुम्ही जर फेसबुकाचेर लाईव्ह पळयतात द पोल इज ऑन वेदर यू आर कम्फर्टेबल सेंडिंग युअर चाइल्ड टू स्कूल इफ शी इज और ही इज इन SSC और HSSC. वोट करात. एट द एंड ऑफ दिस शो वी विल टेल यू द रिझल्ट. दुसरी जी ब्रेकिंग न्यूज आसा जी कांय वेळापूर्वी आम्ही फ्लॅश केली की दिगंबर कामत हॅज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इल्लीगल मायनिंग केस रिलेटेड टू प्रफुल्ल हेदे and a discharge at the stage of framing charges. What are the details? We'll know from Mukesh. Mukesh, what are you gathering right now? The trial also did not commence at the framing of charges. Digambar Kamath has been discharged. So what is the point of law? What are the details of the case that led to this discharge of the former chief minister? Pramod, just recently, I mean some time back, the Margao Special Court has passed this order discharging Digambar Kamath in Prafull Hede illegal mining case. And as you remember that some time back, another discharge was happened of Salgaonkars. So it seems that the similar ground has been taken in this, though we are waiting for the detailed judgment in this matter, and then only we will be able to tell you that what is the technical ground. But whatever I have talked to a couple of related case-related persons, they are saying that the same ground has been taken by the court because that also in Salgaonkar case also the accused were discharged at the time of framing of charges, and same time here before the framing of charge the court has discharged. So there were two main points which seems common also here, that the date of offense when this FIR was registered in 2014 and FIR was registered on the basis of a complaint given by the director of mines. So there were two things. One, that maximum punishment is there of 3 years. So according to court, the FIR should be registered less than 3 years than the actual date of offense, which has exceeded here. And second was that director of mines should have approached the court first, and then court could have directed the investigation agency to register FIR. So these are two technical grounds on the basis of which Salgaonkars were discharged. And it seems that same technical ground were taken by the defense counsel in this matter also, and on the basis of this Digambar Kamath and other accused have been discharged in this case also. But still I would say that we should wait for some time for the detailed judgment, and then will we give exact explanation
that what went against the investigation agency. But prima facie, it looks like it is the same point of law on the basis of which this discharge has happened. मुकेश, thanks a lot for joining with us. हांव साश्टीक वता, सावयो आसा आमची बरोबर. सावयो, कितें आसा साश्टीचे अपडेट? साश्टीची अपडेट म्हणल्यार सर आयज जे पयले म्हाका विलेज वायज लिस्ट मेळटालें ते सर फ्रॉम 1st of November ते सालचे एरियाचे लिस्ट सर तेणी दिवपाचें बंद केलां म्हाका दिसता बिकॉज केसीस आर कमिंग डावन. सर आय विल टेल यू द कोविड केसीस विच आर एज पर द हेल्थ सेंटर वायज. मारगांव एरियान सर 216 केसी आहा, काणकोणा बाली सर 30 आनी 2 केसी आहा, कुडतोरी 60 आनी 8 केसी आहा, चिंचिनी सर 22 केसी आहा, लोतोली 40 आनी 2 केसी आनी नावेली सर 46 केसीस आहा. तर तशेंच एक सांगपाचें म्हणल्यार की पयर फाटीं गोंयांत फोडचो नाका आनी गोंयचो एक वोट आनी हें करून तांचे प्रोटेस्ट करून रेल्वे तेजेर ट्रॅकाचेर एजिटेशन केलें. तर आयज तांची एक मिटींग जावपा आसली कलेक्टरा लागीं, पूण अजून पासून ती मिटींग जावंक ना. सो आय हॅड कॉल्ड अभिजीत गोंयांत फोडचो नाका आनी तो म्हणटा ते तरी पूण ते आशेन रावतात ही मिटींग जातली म्हण. तरी जाल्यार ती कांय हें जायना सर तेंचें हें आहा की जे 9th of November दवरली थंय ते काम करपाचें आहा लेवल क्रॉसिंगाचेर, थंय घोडे ते परते प्रोटेस्ट करपाक वचपाचें आहा सर. तर ही जाली सालसेताची अपडेट. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान बार्देजा वता. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें अपडेट? प्रमोद, आयज एक कोविडाची मागीर सांगता, पूण आयज 2 हे जाले. आयज काँग्रेसीन आयज जे हायवेचे काम चालू आसा आनी जो सर्वीस रोड आहा तो सगळो पत्रा देवी टू काणकोण म्हणल्यार सगळे वचत थंयसर जो सामकोच बॅड कंडिशनान आहा सामको. ताका लागून आयज तेंच्यांनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा एमआर कॉन्ट्रॅक्टराचें ऑफिस आहा थंयसर येयले तेंच्यांनी ताका तो तेंचो PRO आहा ताका घेराव घातलो. थंय कॉन्ट्रॅक्टर जावं तेचे इंजिनियर बीन कोणूच ना आनी तेंच्यांनी जे सामकेच जे हें जाला ताका जबाबदार कोण? सरकार तर कांयच हें करिना, कांयच लक्ष घेयना. आतां जर पळयलें जाल्यार हे जर फाटल्यानूच म्हाका दिसता पळय गाडयो कशें सगळे रस्त्याक हें जाल्ले आहा, कितलेशे तरी एक्सिडंट जाले आनी ताका जबाबदार कोण? त्याच्या उपरांत ते आतां PWD हायवे आहा ते कोलवाळे त्या ऑफिसान गेल्यात ते आतां आनी तेंचें म्हणणें आहा की सरकार जर हें करिना जाल्यार आमकां फुडें कितें तरी स्ट्रॉंग एक्शन घेवची पडटली. दुसरें एक आयज सकाळीं कोविडाचे हेतून जे पोस्ट कोविड पेशंट आसा तांकां लागून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयज एक स्पेशल वॉर्डाचें इनॉग्रेशन केलां आमदार जोसुआ डिसोजा हेच्या हस्तुके. आनी जेंकां कोणाक जे कोविड जावन गेल्ले आसता पळय तांकां विकनस आसलो जाल्यार कितें आसलें जाल्यार होमिओपॅथी आनी आयुर्वेदीक ह्या दोनूय हेचे ट्रिटमेंट थंयसर मेळटले. एक बरी गजाल आसा. दुसरे कोविडाचे पेशंटाचे हेतून जेन्ना काल थोडे कडेन कमी जाल्ले पूण आयज म्हापशान जर पळय जाल्यार काल 11 आसले म्हापशान, आयज 20 जाल्या. मागीर हळदोण्यान 3, कोलवाळेन 6. चढ उतार हो चालूच आसा. ही आसली बार्देसांची अपडेट. या थँक्स अ लॉट श्याम. बिफोर आय एंड दिस ब्रॉडकास्ट, आमी एट द बिगिनिंग सांगिल्लें की आमी पोल रन करतात ऑन गव्हर्नमेंट डिसिजन की 10वी आनी 12वीच्यो क्लासी 21 नोव्हेंबरा सावन सरकार स्टार्ट करता. आर यू कम्फर्टेबल सेंडिंग युअर चाइल्ड टू स्कूल इफ ही ऑर शी इज इन 10th or 12th स्टँडर्ड? रिझल्ट्स म्हज्या हातां पावल्यात. ओव्हरवेल्मिंगली 80% people have said that they are not comfortable. Are you comfortable? का म्हणून विचारिल्लें. 80% people have said they are not comfortable sending their child to school even if that child is in 10th or 12th standard. 20% people have said yes. I think this is overwhelming. हांव ह्या पोलाचेर आनी ह्या पोलाच्या रिझल्ट्सांचेर हें ब्रॉडकास्ट हांगा थांबयता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.